आमी आयिल्ले आसा म्हाका दिसता बाय जानेवारी एंड फावंडेशन पुराय काबार जातलें आनी मागीर एक म्हयन्याक नाजाल्यार 2 म्हयन्यान एकदा एक स्लॅब पडून बाय नेक्स्ट इयर जानेवारी 26 नाजाल्यार मार्च 26 ह्या 2 तारखे पयलीं आमी पुराय कंप्लीट करपाक सोदता। हो म्युन्सिपालिटी खातीर आमी एक रेवेन्यू जनरेटींग प्रत्येक टायम आमी पळयता की म्युन्सिपालिटी कडेन पगार दिवपाक पयशे ना, म्युन्सिपालिटीक आनी कितें ना, म्युन्सिपालिटीक शॉर्टेज ऑफ फंड आसा। हांवूय एक कावन्सिलर आशिल्लो आसा आनी म्युन्सिपालिटी सपोज सारकी चल्ली, म्युन्सिपालिटीन सारके स्टाफ काम करपाक लागले, म्युन्सिपालिटीचे लेबर शॉर्टेज आसा ते घेवपाक लागले, हे सगळें जालें जाल्यार म्युन्सिपालिटी सारकी चलतली। म्युन्सिपालिटी सारकी चल्ली जाल्यार पुराय वास्को मुरगांव तालुका ही साफ सफाईच्या निमित्तान नाजाल्यार बाकीच्या गोश्टींनी हें जातलें। आतां तांकां स्टाफ घेवपाक दिना कित्याक तांचे कडेन पयशांची कमी आसा, सो नवो स्टाफ घेवपाक दिना। सो आमी पयलींच थारायलें की रेवेन्यू जनरेटींग प्रोजेक्ट खंयचे आसा ते म्युन्सिपालिटीक घेवन दिवचे म्हणून। सो सीएमा कडेन उलोवन हो आमी तेन्ना सँक्शन करून घेतलो। अरावंड 18 कोटी हाजो प्रोजेक्टाचो हें आसा। हातूंत बेजमेंटान जे आमचे हांगा पयलीं आशिल्ले गाडे बिडे आशिल्ले तांकां रिएलोकेट करपाक हें आसा। मागीर फुडल्या सायडीन थोडी शॉप्स आसा, वयर रूम्स आसा, ऑफिसीस आसा, वयर हॉल आसा रेस्टॉरंट घालपा खातीर बी। असो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आमी तेन्ना येवजून म्युन्सिपालिटीक पयशे मेळचे आनी म्युन्सिपालिटी सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर जावची ह्या खातीर आमी केल्लो आसा आनी आज काम एका वेवस्थीत स्पिडींग चालू आसा। बाय जानेवारी नेक्स्ट नाल्यार मार्च मॅक्झिमम हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो आनी एक बरो बायणां केन्नाच कांय जायना म्हणून हें आशिल्लें 30-40 वर्सां बायणां खंयचोच प्रोजेक्ट येवना अशें लोकांचें एक हें आशिल्लें। आतां तुमी पळयत जाल्यार बायणांच 4 प्रोजेक्ट चालू आसा, हो एक प्रोजेक्ट चालू आसा, फुडें आतां रस्त्याचें काम चालू आसा। पूण जे ड्रेन्स आसा तुमी पळयलें की ह्या वर्सा वास्को पसून फ्लडलेस आशिल्ले, सो ते परमनंटली फ्लडलेस करपा खातीर इतली सोंपी गोश्ट ना, पूण आमी प्रयत्न करप आमच्या हातान आसा। आनी त्या खातीर ड्रेन्स बीन्स जंय कनेक्टिविटी ना ती कनेक्टिविटी करप, उदकाक वचपाक वाट दिवप, हें सगळें करपाचो प्रयत्न चालू। आनी थोड्याच दिसांनी आमी नेवल एनओसीक रावल्या, मागीर बायणाचें गार्डन जें आसा जें आतां तें बी खूब म्हणजे सगळे प्रोजेक्ट्स जावंकूच नाशिल्ले, बायणां कांयच जावं नाशिल्ले अशें हें आसा। सो ते प्रोजेक्ट्स जातले आनी बायणाकारां खातीर इतलीं वर्सां जे वंचीत आशिल्ले डेवलपमेंटा कडल्यान तांकां हें सगळें डेवलपमेंट पळोवपाक एक संद मेळटा। वास्कोन बी जायते कडेन सगळे फोडाफोडी चालू आसा, जायते लोकांक थोडे इनकन्विनियन्स जाता म्हणटात, कितें एक्चुअली म्हणजे ते कसली कामां चालू? पयलीं हांव समेस्त वास्कोकारां कडेन आनी मुरगांवकारां कडेन बसून हांव क्षमा मागता की इनकन्विनियन्स जाता म्हणून, जाता तर खरी हें करना, पूण जेन्ना डेवलपमेंट जाता तेन्ना असल्यो थोड्यो गोश्टी जातात, ताका आमी कांय हेल्प करूंक शकना। हे सपोज पयलीं फेज बाय फेज 30-40 वर्सांसून जाल्लें जाल्यार आज येदें मोठें हें जावं नाशिल्लें। आज तुमी पळयशीत जाल्यार वास्को एक 5 पयशाचे पसून कामाचें आज गव्हर्मेंटाचें कसलेंच काम ना आनी त्या खातीर आमकां टोटल सगळेंच रिवॅम्प करचें पडटा। वास्को प्रोजेक्ट्सूय पळोवचे पडटा, रस्ते पळोवचे पडटा, गटरूय पळोवचे पडटा, हे अंडरग्रावंड केबलिंगूय पळोवचें पडटा, वॉटर पायपलायन ले केल्या तीय पळोवची पडटा, फुटपाथ गेल्या तेय रिपेर करपा जाय। म्हणजे जेन्ना खंयचोय गांव नाल्यार खंयचोय शार 30-40 वर्सां एक डेवलपमेंटा कडल्यान पयस वता तेन्ना तो परत जाग्यार हाडपा खातीर थोडो त्रास जाता। तो त्रास आमी काडपाक रेडी आसा। हांव लोकां कडेन मागता की थोडो तेंप खरें आमी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट ताच्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे 3 म्हयन्यांनी ताणें कंप्लीट करपाक जाय। पूण 3 म्हयने ताणें केलें म्हणजे फेब्रुवारी मार्च पर्यंत जाल्यार ते लोकांक त्रास जातलो। सो आमी ताका चड लेबर घालून जाता इतलें बेगीन कर म्हणून सांगलां, जेणे करून लोकांक कमी त्रास जावचो। तरी सुद्दां लोकांक त्रास जाता, हांव ना कशेंच म्हणना, पूण हें आमच्याच सगळ्यां खातीर बऱ्या खातीर आसा। जेन्ना अंडरग्रावंड सगळे केबल्स वतल्यो तेन्ना खूब सुंदर दिसतलें, जेन्ना परत रस्तो जातलो तेन्नाय सुंदर दिसतलें। त्याच टायमार फुटपाथूय जेन्ना येतलो तेन्ना टोटल वास्को सिटी जी आसा ती ब्युटिफाय जातली आनी त्या खातीर हो थोडो त्रास लोकांनी सोंसचो। हांव इतलो थोडें मागता, इनकन्विनियन्स जाता हांव ना म्हणना, आमकां सांगपाक सोंपें ना तें, पूण आनी थोडो त्रास कित्याक आमी 30-40 वर्सां फाटल्यान गेल्या ती परत ट्रॅकार हाडपा खातीर तुमी म्हाका सपोर्ट करचो आनी हें जाता इतले बेगीन। आमी बी डेली मॉनिटर करीत आसा, खुबदां म्हाका कंप्लेंट येता उदक पायपलायन फुटली, पण हांगा कशें जालां की खंयचेच हॅपहॅझार्ड प्लॅनिंग जाला। उदकाची पायपलायन खंयच्या खंय, केबल खंयच्या खंय, लायटीचो केबल खंयच्या खंय, सिवरेजीची लायन कशाय कशी, मॅपींग सारकें ना। सो ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर मातसो त्रास जाता आनी तो त्रास दूर करपा खातीर आमी पुराय प्रयत्न करतले। परत एकदा पुराय मुरगांवकारा कडेन हांव हात जोडून क्षमा मागता। फिश मार्केट ओपन जाता आनी 1-2 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता 2-3 नवे प्रोजेक्ट, व्हडले प्रोजेक्ट, चीफ ऑफिसर्स बंगलो, बायणा गार्डन ती स्टार्ट जातले। हे पयलीं खंयचोय गव्हर्मेंटाचे खंयचे प्रोजेक्ट हाडपा मातसो वेळ लागता, तातूंत भितर एकदां सरकार सगळेच आमकां पयशे दिवपाक पळयना।
आम्ही प्रयत्न करता आणि वास्कोकारां खातीर जे आमी उतर दिला, वास्कोकारांक जी आमी सपनां दाखयल्या ती पुराय करपाक आमी 100% त्या वाटेर आसा. तांचो सपोर्ट तुमचो असोच आसचो. बायणा फिश मार्केटाचें रिनोवेशन घेतला बारीक हें करपा खातीर. घेवपाक खूब दिसता म्हाका खूब उमेद आसा की पुराय वास्को सिंगापूर कशें करचें. पूण ताजे खातीर बेज स्टार्ट आमी केल्या पयलीं बेजीक कितें आसा तें स्टार्ट करपाक केलां. आनी फुडल्या 10 वर्सांनी म्हाका डेफिनेट आसा की फुडें वास्को ऑलमोस्ट चेंज जातले. जे खुबशे लोक वास्कोकार सोडून बसून गेल्या पणजे मडगांव ते परत येतले. इतलें हांव तुमकां 100% एश्युरन्स दिवंक शकता. हांव आमच्या आमदाराचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की तेणी हें इन्स्पेक्शन रोखडेंच ठरयलें म्हणून. कित्याक हें इन्स्पेक्शन ठरवपाक कारण इतलेंच की आमकां म्युन्सिपाल्टीचेर जी-सुडाचेर आनी जो कॉन्ट्रॅक्टराचेर पूर्ण विश्वास आसा. तेंचें काम कितें आमी रेग्युलर हांगा येवन इन्स्पेक्शन करता आनी येतात. पूण जे जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी विथ MLA करपाक कारण इतलेंच की हांगा जे लोक आहा पळय तांकां दिसता की काम हांगा स्लो चल्लेलें आसा म्हणून. आमचें काम त्याच नेटान चल्लेलें आसा जे रितीन बाकीचे प्रोजेक्ट चालू आहा पळय त्याच रितीन हें सुद्दां काम चालू चल्लेलें आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हो फक्त पावस जो आहा पळय तो मेजर पावस पडलेलो अंदू आनी हांगा जे बेजमेंटाक हांगा जे जेन्ना काम चलता पळय तेन्ना उदीक खूब गावलेलें आनी आमचो जो प्लान बेजमेंट पार्किंग आसलें पळय आमी चेंज केल्लो. आनी एक्चुली हें कशें आसलेलें 25 जुलय हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो आसलेलो. 25 जुलय म्हणजे नेक्स्ट इयर. आनी ह्या पावसाच्या कारणान आनी सगळे बेजमेंट चेंज करपाक लागून आमी परतो PDN प्लान घातलो पास करपाक लागून एप्रुवल करपाक लागून फायनान्शियल प्रॉब्लम आसलेलो. सगळे तेणी आमच्या आमदारान क्लियर करून हाडले आनी हें करपाक लागून आमकां 6 म्हयने आमचे वाडले. आनी फक्त पावस जो आसलो पावस हेवी रेन आसलेलो न्हू तेका लागून 7 days वाडले. तेका लागून 8 म्हयने आमचे वाडलेले आसा. आनी 2026 बाय मार्च हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. आनी हो प्रोजेक्ट इतलो बरो रितीन चल्लेलो आसा. काम 100% चालू आहा. फूल फ्लेज चल्लेलें आसा. वास्कोकारांक किंवा बायणाकारांक अहें खंयचे निश्चिंतपणान रावपाचें तें चिंतप ना की प्रोजेक्ट काम केलां आनी स्टॉप जाल्लो आसा. कामाचें प्रोसिजर काम चालू आसा. कंटिन्युअस प्रोसिजर आहा. तुमी पळयल्लें आसा हांगा प्लिंथ एरिया कंप्लीट जाल्लेली आहा. मोर देन 50% प्लिंथ एरिया कंप्लीट जाल्लेली आहा. आनी प्लिंथाकूच मातशें मेजर टायम आसलें आनी वयलें काम आहा पळय तें जाता तितलें बेगीन जातलें म्हाका दिसता. आनी आमच्या कॉन्ट्रॅक्टान ऑलरेडी सांगलेलें आहा बाय 26 मार्चान पयलीं करपाक लागून आमकां दितलो म्हणून. हांव परतो तुमच्या माध्यमांतून आख्ख्या वास्कोकारांक आनी बायणाकारांक एक मॅसेज पावोवंक सोदता की हो जो प्रोजेक्ट आसा समज मिस कोण म्हणटात काम स्टॉप जाल्लेलें आसा जाल्यार तें कांयच काम स्टॉप जालें जावंक ना. फक्त हांगा तेंचे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा खरोच बरो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणी फूल बॅरिकेड्स घालून बंद केल्लेलें आसा. आनी भितर जें काम आहा पळय तें लोकांक दिश्टी पडना. हांगा लोकांक त्रासूय जायना. हांगा जी सायडीक जी घरांक प्रॉब्लम जातलो तेजे खंय घरांक क्रॅक पडलो ते क्रॅक पडलो म्हणून तेन्ना आमच्या आमदारान सुद्दां इन्स्पेक्शन केलें. ते सगळ्यांनी घरांचें आमी पळयलें आनी तांकां सुद्दां कांय त्रास जावपाक जायना म्हणून हांगा पायलींग घातलें. म्हणजे एडिशनल आमकां खर्च जाल्लो आहा. तेचें सुद्दां एप्रुवल तेणी करून हाडलेलें आहा. तेका लागून आमचें डिले जाल्लें. पूण काम हें 100% बरें चल्लेलें आसा. ते 7th फ्लोर बिल्डींग ती आनी टोटली आमची म्युन्सिपाल्टीक रेवेन्यू बिल्डींग आनी अशेंच आमचे आनीक 2 प्रोजेक्ट येवपाचे आहा. तुमकां खबर आहा म्युन्सिपाल्टी आमची चलपाक मातशी खूब प्रॉब्लम आहा. आमी टोटली डिपेंड गव्हर्मेंटार वचपाक गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता. पूण जेन्ना हे 2-3 आमचे प्रोजेक्ट जेन्ना वास्कोन तयार जातले तेन्ना आमकां कोणा कडेन मागपाची गरज ना खंयच्याच गव्हर्मेंटा कडेन की आमी सेल्फ सफिशियंट आसतले आनी आमी म्युन्सिपाल्टी जनरेट करूंक शकता. इतलो बरो व्हडलो प्रोजेक्ट 7th फ्लोर बिल्डींग प्रोजेक्ट हो. तितून तुमकां सांगला रूम्स आसतले मागीर हॉल आसतलो बऱ्या प्रकार. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें कित्याक ह्या 2.5 वर्सांनी जी कामां स्टार्ट जाल्या तुमी पयलें आसतलें अख्ख्या वास्कोन कामां चालू आसा. खंय तरी वास्कोकारांकूय बरें दिसलें. आनी लास्ट तुमी जेन्ना आमी हांगा गटर चालू करतना इनोव्हेशन तेन्ना आमी सांगलेलें बायणा होच एक मिनी वास्को सिटी म्हणून जातली अशी आमची एक हें आसा प्रयत्न आसा. आनी बायणा बिचूय आसा सगळें आसा. एक्चुअली कशें आसलेलें आमचो पयलो आदलो CM भाई मनोहर पर्रेकराचे ड्रीम आसलेलें बायणा बिचीचेर खंय तरी हॉटेल एक बरें जावपाचें. पूण कांय कारणान तर तें हॉटेल जावंक ना. तें रवींद्र भवन जालें. पूण हांगा तरी थंय आमकां हांगा एक बरो हें हो रेवेन्यू जनरेट करपाक म्हणून खरेंच हांव आमदाराचें हांगाचो लोकल कावन्सिलर आमचो दिपकान इनिशिएटीव घेतलो आनी सगळे पाठिंबा सगळ्या कावन्सिलरांचो कित्याक सगळ्यांक पयसो आमच्या म्युन्सिपाल्टीक घेवचो आनी आमकां तशेंच खंय तरी शॉर्टेज आसता आमच्या वर्कर्सां खातीर ते कामां आमची बरी जावची आनी सगळ्यांक वास्को साफ सफाई जावची आनी क्लीन जावचें इतलेंच हें आसा.